आल्तीन जे आतां केसी मेळ्ळा जो पयर आमी 112 जाणांचे स्वॅब टेस्ट घेतलेले, तितूंतले 10 जाण पॉझिटिव्ह मेळ्ळे आनी हांव आतांच आल्तीनच्यान आयलो. आज 148 स्वॅब टेस्ट जाल्ले आसा. पयलीं आमी कितें केली, वयलीच एरिया 30 घरां पुरती आमी हें केल्लें. जो एकटो एक्सपायर्ड जाल्लो कोवीड हेतून, तेंची ती सरावंडींग 30 घरांतले 112 लोकांक हें केल्लें. काल तेतून आमकां पॉझिटिव्ह केसीन सकयली म्हणजे तो भाग वयर आनी सकयल असो एक लांबच्या लांब भाग तो आल्तीनचो, झोपडपट्टी सगळी स्लम एरिया ती. आनी तेतून 2 जाण पॉझिटिव्ह मेळ्ळे. तेंचे आतां आमी सगळे जवळ जवळ 148 लोक थंय रावता. सगळ्यांचे स्वॅब टेस्ट जाले आत्तां जाल्या. हो ऑलरेडी एरिया सील केल्ली आसा. पयलीं आमी ल्हानशे हितून सील केल्ली, आतां टोटल एरिया कलेक्टरान डेप्युटी कलेक्टर सील केल्ली आसा. कंटेनमेंट झोन ऑलरेडी ऑलमोस्ट मागला प्रोसेस आसता एका, तो प्रोसेस जातलो आनी तो कंटेनमेंट झोनूच जातलो. कित्याक आतां ते केसी जाल्या त्या कोतान आनीक 14, 15, 16 दीस तरी तो झोन सिलूच उरतलो, जो पर्यंत लास्ट फायनल केस नेगेटीव येना तो पर्यंत थंय सील एरिया ती हें करूंक मेळना, डिसील करूंक मेळना. आतां परिस्थिती अशी पणजेन जाल्या की हें आतां आमी काल हांव पर्सनल काल डायरेक्टर ऑफ हेल्था कडेन डॉक्टरा कडेन उलयलो. आमकां सांगलें, तांकां सांगलें की आमकां तुमचो रिपोर्ट नेगेटीव पॉझिटिव्ह हें जाताच आमकां धाडा. आमकां ते डेली इवनिंग धाडटाले. आयच्यान तेंच्यांनी सकाळीं म्हाका काल तेणें प्रॉमीस केला, सकाळचो एक रिपोर्ट येतलो, सांजचो एक रिपोर्ट येतलो. त्या प्रमाणे आतां सकाळी रिपोर्ट आयला, हितून 9 केसी डिटेक्ट जाल्ल्यो आसा. 9 केसी आल्तीनूच 5 केसी मेळ्ळ्या. पॉलिटेक्नीक हितून आतां एक 9 केसी एक फॅमिलीक मेळ्ळ्या. म्हणटच आल्तीन हो झोन सद्या हॉटस्पॉट जाल्लो आसा आनी हेतून आमकां भरपूर केअर घेवंक जाय. हांव लोकां कडेन मागता, गरजे शिवाय भायर सरूं नाका. हांवें आयकलां ही आल्तीन ही केस मेळ्ळा ती रक्षाबंधनाक आपल्या भावागेर ती गेल्ली मेर्शे अशें म्हणून आयकलां. पूण हे सगळे लोकांनी एवॉयड करूंक जाय सद्या तरी. केसी आज पणजेन चारूच सगळ्या सायडींतल्यान केसी आमकां पळय, रायट फ्रॉम दोनापावल टू रायट फ्रॉम रिबांदार ह्यो केसी आतां वाडत आसा. आमी जाता तितके प्रयत्न करता, जाता तितके आमी केअर घेता. आमी ज्यो सातिनेज बांद आसा जावं कामराबाट आसा, आमच्या दोनी आमदारांनी, पणजेच्या आमदार, तालुक्याच्या आमदारांनी रोखडेच तो झोन सील करून तेजो रिपोर्ट आमकां बरो मेळ्ळो. आज कामराबाट डिसील जाल्ले आसा, थंय आनी केसी वाडल्यो ना. 7 केसी पयलीं आसल्यो त्यो सगळ्यो नेगेटीव जावन आज तो एरिया आमी डिसील जाला. तशेंच सातिनेज बांद वाडूंक ना, एक केस मेळटा पूण तशी हेतून मेळूंक ना. आल्तीन आमी झप करून इतक्यो मेळ्ळ्यो. पयलीं आमकां कांय खबर नासलें. जेन्ना एक्सपायर्ड जालो तो भुरगो तेन्ना कळ्ळें की थंय हें जालां म्हणून. त्या प्रमाणे सगळी एरिया ह्यो आमी आतां सॅनिटायज करता. खंयचे केसी मेळ्ळ्या बरोबर पयलें काम आमी सॅनिटायज करता. सॅनिटायज केल्या उपरांत जे कितें जर्म्स कितें आसा पळय ते सगळे थंय एक ते नॉर्म्स आसता पळय ते हें करपाचें ते आमी काम करता. गार्बेज कलेक्शन आमचें आसा पळय, आमी ते सिस्टमॅटीक गार्बेज सेपरेट गार्बेज कलेक्ट करता. म्हणून काल हांवें डॉक्टराक रिक्वेस्ट केली आनी त्या खरेंच हांव त्या डॉक्टर आमच्या हेल्थ डायरेक्टराक हांव थँकफूल म्हणटा की तेणें आज आमकां सकाळ फुडें लिस्ट हाडलें. सांजचे केसीचे सांजचे येतले. आज पणजेन तरी लोकांनी भिवपाची गरज ना, पूण अशें न्ही की केर्लेसूय जावप उपकारना. हांव लोकांक परत एकदां विनंती करता की गरजे शिवाय लोकांनी भायर सरचें न्ही. पण तुमी मागतले पणजे कंटेनमेंट झोन करता म्हणून पणजे म्हणून आमी कालूच डेप्युटी कलेक्टराक हांवें सांगलां ते कंटेनमेंट आल्तीनची तितकी जी एरिया आख्खी पणजेन न्ही पळय, आमी थोडेशे एरिया करता आख्खे पणजेन. पणजे मेन बिजनस सेंटर, लोक येता, सगळे कामाक लोक येता. आमी सगळे पणजेन तशी आमी सील करूंक शकना. जे जाग्यार आमकां आतां चडशे पेशंट मेळ्ळ्या त्याच जाग्यार आमी करूं शकता. आज 148 सॅम्पल स्वॅब टेस्ट जाला. 1-2 दिसांनी तांचो रिजल्ट येतलो. त्या प्रमाणे मागीर आनी कितें फुडलें डिसिजन घेवपाचें तें आमी डिसिजन घेवं शकता. त्या भागांतले चडशे लोक आल्तीनच्या व्हडले व्हडले ऑफिसरांगेर कामाक वतालीं, तेंचे घरचे लोक आपले घरकामा खातीर. तेन्ना सगळ्यांनी आतां प्रिकॉशन घेवचें पडटलें. सगळ्यांनी आमकां आपले जर कोणाक डावट आसा, जर कोणाक दिसलें त्या घरान त्या पॉझिटिव्ह केसीचे कोण कॉन्टॅक्टान आयल्या, तांकां म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की तेंच्यांनी जाता तितके बेगीन स्वता टेस्ट करून घेवचें. पयलीं कितें जाल्लें, पयलीं सगळ्या लोकांक फक्त मडगांवच ESI हॉस्पिटलान वचचें पडटालें. मागीर थोड्यांनी क्वॉरंटायन एका हॉटेल हें केलें. हॉटेलां मिरामार सिटीन, मागीर पणजे सोना हॉटेल अशें करून एक 2-4 हॉटेलां जी सारकी प्रॉपर सिटीन आहा ती क्वॉरंटायन हें केली. ताका आमी लोकांच्या हेच्या खातीर लोकांक आमी रिक्वेस्ट केला आमच्या MLAन आनी आमी कलेक्टराक की ते क्वॉरंटायन ते सेंटर काडा म्हणून. मागीर पाट्यार जी निंजर हॉटेल जावं आनी खंयची 1-2 हॉटेलां थंय 2 हॉटेलां तेंच्यांनी केली. तांकां आमचें ऑब्जेक्शन नासलें, कित्याक ती भायल्या सायडीक पडटालीं.
आतां श्यामा प्रसाद हे नवें कोवीड केअर सेंटर हें केल्लें आसा तेन्ना श्यामा प्रसाद हे पणजेचेच केअर घेवपाक तिसवाडीचेच केअर घेवपाक मेन हे पणजेच्या लोकां खातीर पणजेच्या आनी तिसवाडीच्या लोकां खातीर श्यामा प्रसाद हे 4 दीस जाले फंक्शन जाल्लें आसा. थंय अशी सिस्टम केल्या हांव खरेंच आमच्या कलेक्टर सगळे डिपार्टमेंट तांकां हांव हें करता की थंय तेंच्यांनी बरी भुरगीं लोकांक थंय एक म्युजीक आयकुपाक तांकां कॅरम बोर्ड तांकां बॅडमिंटन खेळपाक आनी तांकां एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी दवरल्या म्हणजे थंय लोकांनी बोर जावचें न्ही अशी एक सोय केल्ली आसा. आनी येदे व्हडल्या स्टेडियमान जवळ जवळ 250 हें जाल्यार पूण अशें आयकलां ताका कालूच 180 जवळ जवळ खाटी बेड फूल जाल्ल्यो आसा. म्हणजे ती अशें आसा की 1-2-3 दिसांनी म्हाका दिसता श्यामा प्रसादूय फूल जातलें. परत दुसरे कडेन एक जागो पळोवपाची सरकाराचेर एक पाळी येतलीशी अशी दिसता म्हाका.